कवितेचें नांव जावन आसा बापा तांकां बुक्सी। ही हास्य कविता न्ही, इस्रायलान 2 वर्सां पयलें 4 लाख भर न्हू काम मेळनासलें जाल्यार तेलवीव गार्डनान बरयल्ली कविता। आतां 5 लाख जाल्यात। बापा तांकां बुक्सी। हेत्त तुमी आग्याच्या पिलानो शेळया रुपाच्या बल्प्यानो, हेत्त तुमी आग्याच्या पिलानो शेळया रुपाच्या बल्प्यानो, एका विजाक 4 लाख घेवच्या बसायल्या गांवच्या बसनातल्या एजंटानो। एका विजाचेर 4 जाणांक हाडयतात, काम आदी नासतना सोबाय पळयतात। एका विजाचेर 4 जाणांक हाडयतात, काम आदी नासतना सोबाय पळयतात। पाद्री आपोवन मिसारे तेर करयतात, इगर्जीक लाखांनी दिल्यार पदकां बोगसतात। पाद्रीक आपोवन मिसारे तेर करयतात, इगर्जीक लाखांनी दिल्यार पदकां बोगसतात। गांवांत तुमची घरां कितें, गांवांत तुमची घरां कितें, फेस्तां परबेक करसितात लाखांनी। घरा मुखार व्हडलीं स्विमींग पुलां, घरा मुखार व्हडलीं स्विमींग पुलां, उदक भरलां विधवी बायलांच्या दुकानी, उदक भरलां विधवी बायलांच्या दुकानी। थोड्या एजंटाची ऑफिसां कितें, म्हयन्याक एक आळम्या बरी उद येता। थोड्या एजंटाची ऑफिसां कितें, म्हयन्याक एक आळम्या बरी उद येता। पाद्री पॉलिटिशियन रिब्बान कातरतात, तांकां हॉलीलँडाची विजा फुंक्याक जाता, तांकां हॉलीलँडाची विजा फुंक्याक जाता। फोटी रे बावा सक्कड फोटी, फोटी रे बावा सक्कड फोटी, काम ना सांबाळ ना फुडार पिड्ड्यार, काम ना सांबाळ ना फुडार पिड्ड्यार। घाल्ले पयशे काडी जाय तर लागोंक पुरो वर्सां साबार, घाल्ले पयशे काडी जाय तर लागोंक पुरो वर्सां साबार। तांबड्या गल्ल्यांतल्या दलाल्यांक आनी तुमकां कितें फरक, ते चेडवांक मात्र विकतात। तांबड्या गल्ल्यांतल्या दलाल्यांक आनी तुमकां कितें फरक, ते चेडवांक मात्र विकतात। आनी तुमी पोटकिऱ्या प्रवाद्यानो, आनी तुमी पोटकिऱ्या प्रवाद्यानो, दादल्यांक बायल्यांक विधवींकय विकतात। हातांत कोंत बॅगांत बायबल घेवन कोणाच्या दोळ्यांक माती घालतात, हातांत कोंत बॅगांत बायबल घेवन कोणाच्या दोळ्यांत माती घालतात। विधवींची दुकां दादल्या बायलांचो शिरापू, तोपी घाल्ले पयशे कितले दीस उरतीत। विधवींची दुकां दादल्या बायलांचो शिरापू, तोपी घाल्ले पयशे कितले दीस उरतीत। तुज्या मंदिरांतल्या वेपारींक तुवें धांवडायलें, तुज्या मंदिरांतल्या वेपारीक तुवें धांवडायलें। हांची दोरी कित्याक लांब सोडल्याय, हांची दोरी कित्याक लांब सोडल्याय। हांवूय मागता दिंबेर पडून बापा तांकां बुक्सी। कित्याक कित्याक ते कितें करतात म्हणून ते नेणात। ही देव बरें करूंक। ही कविता बरयल्ल्या सुरवेर 2 वर्सां पयलें इस्रायलांत बरीच क्रांती जाल्ली, एका हप्त्यान हे पब्लीश करूं ना, पूण हाचो आनी थोडे पाद्री लागीं एजंट गेल्ले म्हज्या विशयान दूर दिवंक। पूण आतां 2.5 वर्सां उपरांत तोच एजंट करोडांनी टोपी घालून ह्याच हप्त्यांत गांवाक धांवन आयला आनी हेंच इस्रायलच्या पाद्र्याबांनी थंय मिसांत एनावन्स केलां आनी तो धांवन आयला। म्हाकाच उरलो एजंट।